and we were struggling many a times because these trees have been falling on our houses, on public property, and there was even danger to human life. Even during Sapta, the tree near the National Pharmacy also fell. It could have taken several lives, but fortunately God saved us from this. But we requested our councillor, a very dynamic councillor we had, but our poor councillor did not have any support from the chairperson or from other source to do this wonderful job. But luckily he came to our rescue and he chopped out many of those trees which were falling, and those even which were fell, he helped us to remove partially. But no support being given to him. Now that we have told him, you need to go all out and get all these things uprooted. चेअरपर्सनान हो एक आरोप केलो की तुम्ही एक म्हयन्यान लायना जाल्यार आमी लायतले म्हणून. म्हाका पयलीं सांगात दिसता 26 तारखेच्या मिटिंगेक चेअरपर्सन नाशिल्लो काय कितें, जातून आमी निर्णय घेतिल्लो आसा की ती प्रायवेट स्पॉन्सरा कडल्यान ही लावन घेतली म्हणून. म्युन्सिपाल्टीन आमकां जाय तशें कितें करूंक मेळना, ताका एक रूल एंड रेग्युलेशन आसता. आनी 26 तारखेच्या मिटिंगेक चेअरपर्सन आशिल्लो आनी तरी सुद्दां तो हें उलयता म्हणल्यार म्हाका ताजेर कांय भाश्य करपाचें ना. दुसरें म्हणल्यार आमी सगळे प्रपोजल हाका घाल्ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक, ते आमचे खंय ना जाल्यार प्रत्येक कडेन ब्लॉक केले. कित्या खातीर ब्लॉक केले सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा. 3 वर्सां कशें आमकां हॅरेस केले हे वास्कोकारांक सांगपाची गरज ना, आनी त्या खातीरूच हे प्रोजेक्ट सगळे उरले. म्हाका एक चेअरपर्सनाक एकूच विचारूंक दिसता, दाजी साळकारान झाडां लावना. 3 वर्सां तूं सिटीचो चेअरपर्सन आशिल्लो, 3 वर्सां तूं न्हिदिल्लो काय कितें? तुका लावपाक जायनाशिल्ली आनी आतां जेन्ना तुजे कडेन सत्ता ना तेन्ना तूं म्हाका अशें म्हणप हें योग्य न्ही अशें म्हाका दिसता. म्हाका चड ताजेर भाश्य करपाचें ना, पुणून सगळी जी तांणी एलिगेशन्स घाले ती रॉंग आसा. ही म्हजे कडेन सगळी परमिशन्स आसा. दाजी साळकारान ही झाडां मारूं ना. ही डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीच्या वतीन डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर सविस्तर काडल्या आनी ताज्या मागीरूच ही सगळी झाडां मारिल्लीं आसा. तशें पळोवपाक गेल्यार एक चेअरपर्सनाक आमचेर आरोप करपाचें हें कारणच ना. कित्याक तो एक 3 वर्सां हांगा एक कॉन्सिल फॉर्म जावन चेअरपर्सन आसलो. तेणी झाडां लावून दाखोवपाक जाय आसलें आनी मागीर उलोवपाक जाय आसलें. आयज जेन्ना हांव बदलार 1 म्हयनोभर जातलो, म्हाज्या फर्स्ट मिटिंगेक हांवें घेतलें की हांगा सगळ्याक मूळ काडून हांव झाडां लायतलो म्हणून. म्हाका तेणी रिक्वेस्ट केल्या आमच्या तुज्या वॉर्ड कावन्सिलरान, आनी त्या प्रमाणे आमी पयलीं डिसायड केलें की ती सिटी आसा ती क्लीन करतली म्हणून. जेन्ना आमी हें रिजोल्युशन घेतलें की झाडां लावपाक, त्या बरोबर ताणें एक कमेंट काडलो आमच्या वॉर्ड कावन्सिलराचेर आमचेर काडलो. म्हणून काल आमी परती आमची मिटींग जाली, तातूंत ते मिनिट्स आमचे कन्फर्म केले आनी व्हेरी फर्स्ट डे आमी आयज ही झाडां लावपाक स्टार्ट केल्ली आसा.